मोगाच्या भावा भणीनो, आदल्या काळार सोरसपरान आपल्या खातीर एक संस्था, एक पोरजा वेंचून काडली आनी ती म्हणजे इस्रायल पोरजा. आनी पोरजा शांतीन मोगान एकवटान जेवंक ताका 10 मानामान दिल्ले. आनी हे 10 मानामान 10 कमांडमेंट्स म्हणटा हांव, ते दोमसांनी बारीकसायेन ताचो विचार केलो आनी विचार करून करून लोकांक 613 मानामान दिल्ले. देखून त्या वेळार सादे लोकांक जिवीत सारूंक एकदम कठीण आसलें. हे 613 मान एक भाशेन एक वजें तांच्या हातार आसलें आनी जिवीत सारूंक एकदम कठीण आसलें. जेजू आज लोकांक म्हणटा, खरेंच तुमचें जिवीत कठीण, हे मानामान तुमकां सांबाळूंक येना. तो म्हणटा, तुमी म्हजेशी येयात आनी तुमकां एकूच मानामान दिता. आनी तो म्हणचे जेजू दिलें, देवाचो मोग करात आनी पेल्याचो मोग करात. जर हे तुमी हे दोन एक माना मानल्यार सगळ्या मानामानाक तुमकां मानपाचें तयार ना, कित्याक सगळे मानामान एक मान आसात. आमकां आमी जिवसांतल्यान आमकां जिवनाक खूब कश्ट दूख सोंसूंक पडटा. ह्या काळार जिवीत सारूंक एकदम कठीण. देखून जेजू म्हणटा, आज म्हजेशी येयात आनी तुमचें जिवीत हळू करतलो, तुमच्या जिवितान शांती हाडटलो, तुमच्या जिवितान खुशालकाय हाडटलो. तर आज खास करून आमी जेन्ना आमच्या जिवितान कश्ट दूख येतात, जिवीत सारूंक कठीण जाता, तेन्ना जिवीत जेजूशी या आनी आमचे सगळे कश्ट दूख ताच्या हातान घालुया. आनी अशें केल्यार आमकां शांती खुशालकाय मेळटली.